ओपा उदका पायपलायनीचे काम झुजा पावण्यार चालू. तिसवाडी तालुक्याक ना उदक. परवरी आणि म्हापशेच्यान टँकरांनी जाता उदका पुरवण. 7 वर्सांच्या सान भुरग्याच्या खुनाच्या घडणुकेत पुलिशेन 11 वर्सांच्या चल्याक घेतलो ताब्यात. वास्को सप्तका वेळार कोसंबी बिल्डिंगे फाटल्यान मेळिल्ली कूड. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाची वेंचणूक धुकल्ली फुडें. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि भाजपा युवा मोर्चा मदीं भगवें झूज. युवा मोर्चा म्हणटा काँग्रेसीच्या NSUI वांगडा केला मिक्सिंग फिक्सिंग. भ्रष्टाचार विरोधी पथकान NFSAच्या गोडावनाचेर घाली धाड. धान्याचे तस्करीचो उक्तायलो दुबाव. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. कुर्टी खांडेपारा फुटिल्ले ओपा उदका पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम झुजा पावण्यार सुरू जाला. सोमार मेरेन आसली तशी उदका पुरवण सुरू जातली अशी आस्त भौशीक बांदकाम मंत्र्यान उक्तायल्या. कुर्टी खांडेपार वाठारांत ओपा उदका प्रकल्पाची पायपलायन बिरेस्तारा फातोडेर फुटिल्ल्यान तिसवाडी माशेल खांडेपार पणजे मेरेन उदकाची पुरवण बंद जाल्ली. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकरान उदकाचो उणाव जाताल्या वाठारांनी उदकाचे टँकरी धाडपाची वेवस्था करपाचें उतर दिल्लें. सोमार मेरेन सगळें जाग्यार पडटलें अशें ताणें सांगलां. जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका विभागाचो अभियंतो K. सराफान दुरुस्तीच्या कामाची माहिती दिल्या. पळयात. मंडे म्हटल्यार क्लियर जातलें. उदक सप्लाय रेग्युलर तिसवाडी आनी फोंडा तालुका. दिसाक कितले टँकर वयतले उदक? पळया रिक्वायरमेंट जशें आसा तशें आमी सप्लाय दिता. ओके. आनी JMCन उदकाचे टँकरी पावना आनी उदकय ना म्हणून लोकांचे कंप्लेन येता JMCन प्रोवायड JMC स्पेशल धाडल्या आमी. कित्याक थंयचे लोक म्हणटाले की तांकां उदकूच ना म्हणटा JMC. ना पण पळयता हांव अप टू डेट करता. बरें पूण टँकर समज कोणाक म्हाका म्हणटा नंबर खंयचे आसा? नंबर आमचे जे त्या वाठाराचे असिस्टंट इंजिनियर आसा, JE आसा वॉटर सप्लायचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर, तांकां कॉन्टॅक्ट केल्या पुरो ते ऑर्डर टँकर धाडटले. सध्या आमी काम चालू केल्लें आसा, कालच्यान चालू केल्लें आसा आनी हें काम जाता तितले बेगीन आमी काम सोंपोवपाक सोदता आनी काम लोकांक उदक दिवंक सोदता. जाता तितले बेगीन स्टॉप कांयच ना. सध्या इफेक्ट खंय जाल्ला? इफेक्ट सध्या तिसवाडी तालुक्यान जाल्लो आसा आनी आमचो फोंडेचो थोडो पार्ट आसा माशेल सायडीक. माशेल तिसवाडी खांडोळा माशेल कडेन मेळना उदक. ना माशेल ती लायन थंयच. ती दुसरी म्हणजे कनेक्ट करपाक मेळटा न्ही. ते ट्राय पळयता आमी. कुर्टी खांडेपारच्यान आमचो खबराकार कृष्णा. वास्को सप्तका वेळार मरण पाविल्ल्या 7 वर्साच्या सान भुरग्याच्या खुनाचो गुंतो निमणो पुलिशेन सोडयलो. खुनाचे हे घडणुकेत पुलिशेन दुबावीत म्हूण 11 वर्साच्या एका चल्याक अटक केल्या. DYSP सुनीता सावंतान हे विशींची माहिती दिली. वास्को सप्तका वेळार 12 ऑगस्टाक ही खुनाची घडणूक घडिल्ली. कोसंबे बिल्डिंगे फाटल्यान ताची कूड मेळिल्ली. ही सोमारा दिसा भुरग्याची ल्हान भुरग्याची डेड बॉडी कोसंबे बिल्डिंगेच्या सकयल आमकां मेळिल्ली. इन सेमी न्यूड कंडिशन, अंडरपेंटेड आशिल्ली. ही केस आमी सॉल्व केल्ली आसा. आमी 5 टिमी केल्ल्यो. आमी सगळे फेरांतल्या लोकांक हाडून इंट्रोगेट केले, कसून तपास केल्लो. तो धाकलो भुरगो त्या टेरसाच्या वयर पॅरापीट आसा, कठडो आसा, ताजेर बसलो की आपूण आनी पायप पळयले ताणें आपूण ताजे वयल्यान देंवतलो आनी जो तेन्ना म्हऱ्यान आयलो तेन्ना तो दुसरोय पांय ताणें घालो आनी देंवपाक लागलो आनी तो ड्रेनेज पायपाचेर देंवलो, जो ड्रेनेज पायप आसा ताजेर. आनी स्लो सकयल जेन्ना आयलो तेन्ना जेन्ना हो भुरगो ताका पळोवपाक लागलो सकयल देंवता तो, अर्द्या हाचेर वयल्यान ताजो हात सुटलो आनी तो वणटीचेर पडलो हेवटेन तेवटेन आनी सकयल पडलो. ह्या भुरग्यान जेन्ना पळयलो ताका की तो सकयल पडलो म्हणून आवाज ना, हालचाल मागीर ना म्हणून हो भुरगो मागीर थंयच्यान पळो. ह्या भुरग्याक आमी सेक्युअर केली ताजी कस्टडी आनी NGO थ्रू ताज्या प्रेझन्सान तांच्यांनी स्टेटमेंटूय ताजो रिकॉर्ड केल्लो आसा. ताणें विटनेसेसांच्या मुखार ही जागोय बीन सगळो वचून दाखयल्लो आसा. खंय खंय कशें कितें जालें तें सगळें दाखयल्लें आसा.
NGO विटनेसाकूय दाखयल्ली आसा आनी NGOकूय दाखयल्ली आसा आनी ताच्या उपरांत ताका कस्टडीन घेवन मेडिकल केल्लें आसा आनी JJB ज्युएनायल जस्टीस बोर्डाच्या मेंबरा कडेन प्रोड्यूस करून ताका प्रोटेक्टीव होमान दवरिल्लो आसा. आतां जेन्ना उलगडो जाल्लो आसा तेन्ना आमी हाज्या फुडें आनीक कलमां लायिल्लीं आसा सेक्शन्स ऑफ लॉ इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ दीस अर्लियर किडनॅपिंग केस. सेक्शन 341 आमी यूज केल्ली आसा फॉर रॉंगफूल रिस्ट्रेंट, कित्याक हो भुरगो दारार राविल्लो आसा ताका वचूंक दिलें ना ताणें. सेक्शन 377 अननॅचरल सेक्स होय लायिल्लो आसा. मागीर सेक्शन 304A ऑफ IPC डेथ ड्यू टू नेग्लिजन्स. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी परिशदेचे वेंचणुकेत भगव्याचो संघर्श दिसलो. अभाविप आणि भाजपा युवा संघटने मदीं वाद जाल्ल्यान शुक्रारा विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीची वेंचणूक फुडें धुकलची पडली. अभाविप हो खरें म्हणल्यार भाजपाचो युवा फांटो, पूण भाजपा युवा विभाग म्हणटा अभाविप आणि काँग्रेसीचो युवा विद्यार्थी विभाग NSUI हांचे मदीं मिक्सिंग फिक्सिंग जाला. पळयात हे भगवे लघुनाट्य. पूण कोफुसांवाक सुरवात जाली ती वास्कोच्या MES कॉलेजीच्या एका उमेदवारान अपात्रतायेची याचिका परतून विचारात घेवची असो अर्ज दाखल केल्या उपरांत ताचो अर्ज विचारात घेतना वेंचणूक फुडें धुकलिल्ल्याचे जाहीर जालें. हाका लागून फुर्योज जाल्ल्या विद्यार्थ्यांनी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या उपकुलगुरू वरुण साहनीक घेराव घालो. उपकुलगुरून 26 तारखेर वेंचणूक घेवपाचें उतर दिलें. वेंचणूक फुडें कित्याक धुकल्ली ताचेर माहिती दिता युनिव्हर्सिटीच्या स्टुडंट वेलफेअराचो संचालक दत्तेश परुळेकार. हे सगळे जे भुरगे आयिल्ले आसा ते वोटिंगेकूच आयिल्ले, पण इट वॉज अ शॉकर कित्याक पोस्टपोन जाला तेन्ना आमकां हांगा येवन कळ्ळें की पोस्टपोन जाला कारण एक अपील आयला म्हणून एका खंयच्या कॅन्डिडेटाचें अपील आयला की फॉर्म तेजे भायर पडला कारण जे कॉलेजीचो आनी जो युनिव्हर्सिटीचो जो कॉर्डिनेशन आसा तो जायना. जे UFRचे जे एक्सपेंडिचर फॉर्म धाडप आसता कॉलेजींनी खंय तरी कॉलेजीन ते धाडपाक ते चुकले. दॅट इज बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ कॉर्डिनेशन बिटवीन द युनिव्हर्सिटी एंड द कॉलेजीस. जे कॉर्डिनेशन जाता ते सुद्दां तुमी वेवस्थीत करूंक जाय आनी कित्याक खंयच्याच स्टुडंट्सांक तो त्रास जावंक जायना. ISAs कंडक्ट करूंक जायना. समज एग्जामी समज कंडक्ट जाता आज जाल्यार ती करूंक जायना कित्याक वोटींग इज अ रायट. आनी पूण हे सुद्दां करून कॉलेजींनी आज ISA जाल्ली. गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ कांदोळा, सेंट झेवियर कॉलेज ह्या कॉलेजींनी ISAs जाल्ले. सो ते सुद्दां आमी भितर घातला आनी तेंच्यांनी आमकां एक अश्युरन्स दिला की खंयचे समज कॉलेजी एक समज नोटिफिकेशन दिवन सुद्दां ते आयकना जाल्यार एक्शन्स विल बी टेकन. According to the Honorable Vice Chancellor, the date of voting for the Executive Council of Goa University 2019-20 is going to be the 26th of this month, 26th of August. Now, obviously, a numerous number of things will have to be done. One of which will be to appoint another officiating, the DSW, for the simple reason because I am leaving tonight for Brazil, and so that also process will be undertaken. And very soon, they will appoint an officiating director of student welfare, under whose leadership this last phase of voting will be conducted. The appeal is claiming that there is a lack of coordination and communication between the concerned college, namely MES College, and the Goa University. The candidate says, who was contesting, he has submitted all the documents to the college. The college claims they have submitted all documents to us. When we scrutinized the entire file which was submitted by MES College, we found one important document was missing, and that is the UCR expenditure statement. Why should he who is duly elected pay the price for the mistake between either college or whatever sending to us? So this is being heard compassionately, sympathetically by the Vice Chancellor, who also is of the opinion that yes, as an educational administrative principle, for the lapse of an institution, the individual should not have to pay a price. But probably by Monday or Tuesday, he may dispose of the petition. भाजपातले अंतर्गत विरोध आता उक्ताडार येवंक लागल्यात. विद्यार्थी परिशदेचे वेंचणुकेत भाजपाचो युवा विभाग आणि भाजपाचो विद्यार्थी विभाग एकामेकांच्या विरोधात संघर्षाक उबो रावला. अभाविपाचो आरोप वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या ती भाज युमोन
राजकी वजन वापरिल्ल्यान जाल्यार भाजयुमो म्हणटा अभाविपान काँग्रेसचो युवा विभाग SSUI कडेन युती केल्या. 40+ UFR आमचे असले आणि अजुनूय आसा 40+ UFR सोबत आमी फूल मेजॉरिटीन इलेक्शन जिखपाचे असले. हे जेन्ना तांकां काल कळ्ळें BJMच्या पॅनलाक जेन्ना कळ्ळें जाल्यार तांचो एक कॅन्डिडेट तांचो एक एक्झिक्युटीव मेंबरा खातीर राविल्लो कॅन्डिडेट शुभम सुभाष फळदेसाय ह्या भुरग्याचो फॉर्म स्क्रुटिनी टायमार भायर पडलेलो जाल्यार ताणें वायस चॅन्सलराक अपील केलें की आपलो फॉर्म इन करचो म्हणून आनी वायस चॅन्सलरान ताजेर आज सकाळी तो सांगता की इलेक्शन पोस्टपोन जालें म्हणून. ऑपोजीट BJM जे पॅनल आसा ते सामके भिल्ले आसा आनी तांणी फूल पॉलिटिकल प्रेशर यूज करून VCक ते इलेक्शन पोस्टपोन करपाक लायले. म्हाका ABPन पयलीं फुडें काडलो की तूं राव आमचो कॅन्डिडेट म्हणून. मागीर जेन्ना म्हाका कळ्ळें NSU आनी ABP टायप करता सो तेन्ना म्हाजे ते विचारधारेचे जे आमची हे आसा भुरग्यांचे स्टुडंट ते अगेन्स्ट आसा. सो तेज्या लागून हांवें BJP भाजप युवा मोर्चाच्या एका स्टुडंट स्टायलाक हांव सपोर्ट करता आनी तेंच्यांनी म्हाका पयलीं फुडें काडलो. तूं राव आमचो कॅन्डिडेट तूं राव. हांव फुडें रावलो. म्हाज्या भुरग्यांकूय सांगलें हांव रावता म्हणून. भुरग्यांय म्हाका सपोर्ट करपाक लागले राव म्हणून. पूण जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हे आनी NSU आनी तेंचो टायप जाला तेंच्या दोगांनी युती केल्या हरशी ते एका दाखयता की आमी अगेन्स्ट दोग जाण सांगता की आमी अगेन्स्ट एकामेकाच्या. पूण जेन्ना तांकां आपलो फायदो पळयता तेन्ना ते एक जाता. सो हांव तुमकां सगळ्यांक जे ऑल ओवर गोवा जे स्टुडंट भुरगीं आसा सो तुमकां सांगूंक सोदता कोण इंडिपेंडंट ना. प्रत्येक जाण आपल्या फायद्या खातीर करता आनी जी मॅसेज हांवें स्प्रेड केल्या ती फूल BJP भाजप युवा मोर्चाचे जी अगेन्स्ट स्प्रेड केल्या. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि अमर चावरिया. भ्रष्टाचार विरोधी पथकान शुक्रारा कोलवाळच्या NFSA गुदावाचेर धाड घाल्ली. धान्याच्या वितरणात गैरव्यवहार तसेच तस्करी केल्या असो दुबाव आयिल्ल्यान भ्रष्टाचार विरोधी पथकान ही धाड घाली. पळयात पुराय बातमी. भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याच्या 406 आणि 13व्या कलमा खाला FIR नोंदयल्या. त्या भायर हेर सुवातेंचेरूय असे प्रकार चलतात की ना ह्या विशीं चवकशी करतले अशें ACBच्या गोपान सांगले. कोलवेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लायटीचो शॉक लागून फोंड्या हालींच बापूय आनी चल्याक मरण आयिल्लें. हे घडणुके खातीर महिला काँग्रेसीन वीज खात्याक जबाबदार धरल्या. वीज खात्यान उण्या दर्जाच्या वस्तूंचो वापर केल्ल्याचें महिला काँग्रेस म्हणटा. पीडित कुटुंबाक अर्थीक मजत करपा बरोबरच हे घडणुकेची चवकशी करची अशें तांणी मागना. उण्या दर्जाचे फिडर आनी ट्रान्सफॉर्मर बसयिल्ल्यान कितल्याशाच रस्त्यार घातिल्ल्यो स्ट्रीट लायटी पेटच नात अशें महिला काँग्रेस म्हणटा. वीज खात्याच्या कारभारात कितलेशेच उणाव आसून लेगीत बिलांचो आंकडो मात दिसान दीस वाडत आसा अशें तांचें म्हणणें. लायटीचो आपालिपा चालूच आसा. कांय गजाली वेळार जाग्यार घालूंक ना जाल्यार वीज खात्यार मोर्चा हाडपाची शिटकावणी महिला काँग्रेसीन दिल्या. गोंयभर चालू आशिल्ल्या लायटीच्या आपालिपाक लागून वीज खात्यार बरोच दबाव आयला. ह्या सगळ्या बोवाळाक लागून उद्देगाचेरूय बरोच परिणाम जाता. हालींच घातिल्ल्यो स्ट्रीट लायटी लेगीत सारक्यो पेटनात. ते मेले ताजेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कितें कारवाय केल्या काय आनी आमकां दिसता जेन्ना आमचे हे गोंयकार भाव जे दोग जाण भायर पडल्या बापूय आनी चलो तांकां खंय तरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खंय तरी कंपेन्सेशन दिवपाक जाय म्हूण तांच्या फॅमिलीक. वी हॅव गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर सोर्सीस दॅट द मटेरियल वीच इज युज्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज ऑफ द सबस्टँडर्ड. एक्चुअली फ्यूज didn't cut off when the flow was too much, the current was too much. In this case, we will not shy away to take a morcha. We will not shy away to take a morcha on electricity department. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. लोक दुधाच्या बाबतीत गोवा डेअरीक प्राधान्य दितात ते विस्वासाक लागून. हो विस्वास सांबाळपाचो तशेंच दुधाचो दर्जो राखपाचो यत्न करतलो गोवा डेअरीचेर प्रशासक म्हण नव्यान नेमणूक जाल्ल्या डॉक्टर विलास नायकान म्हटलां. गोवा डेअरीच्या 8 वांगड्यांक निलंबीत करून सहकार निबंधकान मंगळारा प्रशासक म्हूण डॉक्टर विलास नायकाची नेमणूक केल्या. गोवा डेअरीचो कारभार सारको चलना असो आरोप फाटल्या म्हयन्या सावन जातालो. दोतोर विलास नायक हो एनिमल हजबंड्रीचो एक डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून अणभवी आशिल्ल्यान आतां गोवा डेअरीच्यो जायत्यो अडचणी जाग्यार पडपाची आस्त निर्माण जाल्या. एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हांगा काही गोश्ट्यो कितें फाटी फुडें जाले पळय न्ही तातूंत म्हाका लक्ष घालपाक जाय आतां आनी ते हांव शक्यतो
ट्राय करतलो ते सुरळीत करपाक हांव तुमकां सांगपाक म्हाका आनंद दिसता की हांव एनिमल हजबंड्रींतलो एक डेप्युटी डायरेक्टर. म्हजी सर्वीस तितली जाल्ली आसा आनी हांव सगळी फिल्डांतल्यान थंय पाविल्लो आसा आनी म्हाका अशें दिसता की हांव चडांत चड म्हाजी पळय जी कितें ज्ञान आसा तितलें तें हांगा खर्ची घालतलो आनीक हाजो फायदो सगळ्यांक जावपाक जाय आनी चडांत चड करून आमच्या दुधकार भावांक जातलो. मजगतीं गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या थारावीक लोकांनी पोट नेम तयार करून बँक आपल्या ताब्यांत घेवपाचो यत्न चलयला. प्रशासकान आम सभा आपोवन सगळ्या सभासदांक आस्पावन घेवन वेंचणूक घेवपाची मागणी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केल्या. पत्रकार परिशदेक बँकेचो आदलो संचालक राजकुमार देसाय, अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, रामचंद्र मुळे, दादी नायक आनी हेर हजर आशिल्ले. ही सगळे सामान्य लोकांची बँक आसा गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक. आज अशी स्थिती जाल्ली आसा की ह्या ठराविकूच लोक जे आसा जे 15-20 सुद्दां इलिजिबल जायना हे लोक जे आसा ते इलेक्शन आपल्या ताब्यान घेवपा खातीर बँक आपल्या ताब्यान घेवपा खातीर हे सगळे नाटक रचयल्ले आसा. हे स्क्रॅप करचें हे जे इलेक्शन स्क्रॅप करचें आनी गव्हर्मेंटाक डायरेक्टिव्ह दिवचे की स्पेशल AGM जनरल बॉडी मिटींग घेवन हे बायलो सगळ्यांक इनवॉल्व करपाक प्रॉपर सगळें मॅनेजमेंटाक पार्टिसिपेशन मेळचें चडांत चड लोकांक हे आनी बायलॉज रजिस्टर घेवचे रजिस्टरान अप्रूव करचे आनी ते बायलॉजा प्रमाणे इलेक्शन घेवचें. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. 2012 ते 2017 मजगती दिगंबर कामतीक विरोधी पक्ष फुडारी केल्लो जाल्यार आयज गोंयची स्थिती वेगळी आसता आशिल्ली. फामाद वकील क्लिओफात कुतिनोन म्हटला. न्यायाधीश आणि शिक्षण तज्ञ उत्कर्ष बाकरेच्या हस्तुकी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचो भोवमान घडोवन हाडलो. मडगांव पालिकेच्या सभाघरात ह्या सुवाळ्याचे आयोजन केल्ले. ह्या वेळार काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आनी भाजपाचो वरिश्ठ फुडारी भाई नाईक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. If he had taken the leader of opposition in 2017, what is happening today in our state may not have happened. Course of history, course of politics in our state could have been different. But now that we are passing through difficult times, and in a difficult period he is trying to be the leader of opposition, I think he is planning something big for himself and for the state of Goa. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारताचो आदलो प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयीची पुण्यतीथ सबंद गोंयभर मनयली. ह्या निमतान वेगवेगळ्या वाठारांनी खाशेल्या कार्यावळींचे आयोजन केल्ले. भाजपाच्या केपे गट समितीन अटल बिहारीच्या फोटवाक फुलां घालून ताका आर्गां ओंपली. केपेचो आमदार आनी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार मुखेल सोयरो म्हणून हजर आशिल्लो. तांचे बद्दल हांव सांगतलो की हांव प्रवेश करचे पयलीं सुद्दां तांचे बद्दल खुबशी म्हायती म्हाका पयलीं सुद्दां आसली. गेल्ल्या वर्सा तेन्ना तांचो अंत जालो जेन्ना ते स्वर्गवासी जाले तेन्ना सुद्दां हांव त्या पक्षाचो विरोधी पक्ष नेते आसलो आनी तेन्ना सुद्दां जेन्ना श्रद्धांजली अर्पीत करता आसतना वेगवेगळे कार्यक्रम जाले आनी स्वता आमी आमच्या दालना भितर आमच्या जेन्ना काँग्रेस हावसा भितर सुद्दां आमी तांकां आर्गां ओंपली. अशें तेजें कार्य आसा. पार्टी भितर निश्ठावंत रावन तेमी पार्टी शुन्यांतल्यान खंय पावयल्या हें सगळ्यांक खबर आसा. भाजपा पार्टी जी आसा. सावर्ड्याच्यान आमचो खबराकार प्रहार सावर्ड्याकार. कामाक्षी उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे देशभक्तीपर गितां गावपाची सर्तीत कवळेच्या लोकमान्य विद्यालयान पयली सुवात मेळयली. दुसरे फोंडेच्या AJD आल्मेदा हायस्कुलाक जाल्यार तिसरें इनाम कुर्टीच्या केंद्रीय विद्यालयाक फावो जालें.
कुर्टी फोंडेच्या कामाक्षी उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे वतीन देशभक्तीपर आंतरविद्यालय सर्त घेवपाचे हे 22वें वर्स अंदू 16 विद्यालयांनी वांटो घेतिल्लो. तळावलीचे महालक्ष्मी, मंगेशीचे वागळे, बोरयेचे प्रगती आणि बोरयेच्या स्वामी विवेकानंद विद्यालयांक उमेद वाडोवपी इनामां भेटयली. दुर्गाकुमार नावती आणि श्रीकांत शिरोडकारान सर्तीचे परीक्षण केले. In the year 1998, it is the 22nd year. In the year 2000, there was a tragedy which has happened. Our chairman's son, who was very much interested in patriotism, who used to come here with a flag in his hand, running up and down during the national day. He left us in the year 2000. That year onwards, we started this event in his name. It is the 22nd year we are running this event. All the schools from Fonda Taluka participating in this event, nearly 16 to 70 teams every year participating in this team. This year also we have 16 teams participating in this event. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. अनबिटेबल डान्स अकादमीन रवींद्र भवनाच्या जोड पालवान मुकाबला 2019 हे अखिल भारतीय डान्स सर्तीचे आयोजन केला. गोंयकारा खातीर 17 तारखेर बायणाच्या रवींद्र भवनात ऑडिशन दवरला. डान्स अकादमीचो संचालक तुषार वळवयकारान हे विशीं माहिती दिली. हे सर्ती खातीर वडोदरा, रत्नागिरी, गोरेगांव, विरार, सुरत आणि बेळगांवां ऑडिशन घेवन जाल्यात. गोंयांत ऑडिशन घेवपाचें उरिल्लें अशेंच तुषारान सांगलें. ऑक्टोबराचे 5 तारखेर सर्तीची फायनल जातली अशें ताणें सांगलें. Unbeatable Dance Academy in association with Ravindra Bhavan, Baina, Vasco presents Muqabla 2019 All India Dance Championship. हे जे डान्स कॉम्पिटिशन आहा तेजे ऑडिशन्स आमी खूब जाग्यार पयलीं घेतलेले आहा, जशे वडोदरा, रत्नागिरी, गोरेगांव, विरार, सुरत, बेलगाम, चिपळूण. आणि ह्या 17 तारखेक ऑगस्टाच्या रवींद्र भवन मिनी ऑडिटोरियमान हेचे ऑडिशन जातले. डान्स कॉम्पिटिशनाचे विनर आहा तांकां प्रायज म्हणून आमी 51,000 कॅश दवरला आनी ट्रॉफी, आणि रनर अपाक 21,000 कॅश आनी ट्रॉफी दवरला. तेज्या भायर बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट कोरियोग्राफर, बेस्ट एक्सप्रेशन, बेस्ट ऑडियन्स फेवरेट ऑन फेसबूक आणि बेस्ट ऑडियन्स फेवरेट डान्सर ऑन इंस्टाग्राम हांकां बी ट्रॉफी दिल्ले. ग्रँड फिनालेचे जज म्हणून आमी मोक्षदा फ्रॉम डान्स प्लस हेका इन्वायट केला. हेजे ग्रँड फिनाले आहा ते 5 ऑक्टोबर 2019 रवींद्र भवन, बायणा, वास्को हांगा जातले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.